हॅलो गुड इवनिंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर जस्ट नी आयचा एक व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड केला आणि आतां न्ही दुसरो व्हिडिओ जो आसा पळय न्ही स्टार्ट केला. एक्चुअली प्लॅन काय नाशिल्लो असो भायर वचपाचो, सो ताका लागून म्हाजें जें कितें व्हिडिओ शूट करपाचो आशिल्लो पळय तितलो म्हळ्यार व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट केलो आणि मागीर न्ही तेच्या नंतर व्हिडिओ एंड केलो हांवें. आणि जस्ट न्ही आतांच हो आयला आनी म्हणपाक लागला ना बायक जी आसा पळय ती सर्विसिंगाक दिवपाक जाय ज्युपिटर, सो तूं बायक घेवन यो आनी आपूण कार घेवन वयता, सो बायक थंय दवरुया आनी कार घेवन रिटर्न येवया अशें म्हणपाक. जस्ट आतांच एक 5:30 सुमार सांगपाक लागलो म्हाका. तर हेका न्ही इल्लीशी च्या करून दिली आनी बेगीन हांव रेडी जालें. 5:45 जाले आतां आनी आमी वता भायर सरता. तर बायक न्ही आमी हांगा खंय लागीं दिना, पयलीं न्ही शोरुमान दिताले सर्विसिंगाक काणकोण लग्न जावन नंतर. तर ती थंय इतली आमकां मागीर सर्विसींग जें तें करता पळय न्हू आमकां बरें आवडूं ना तेंगेलें तें रफली सामकें हँडल करता गाडयो बिड्यो, सो ताका लागून आमी बंद केलें थंय दिवपाचें आतां. तर आतां न्ही आमी प्रायवेट एकल्या कडेन दिता, सो थंयच एवरी टायम सर्विसींग करता. तो न्ही दिसाचो कामाक वता, मागीर रातचें तेजे फुडें गाडी सोडपाची रातभर तो सर्विसींग बी एंड सगळें करून दवरता, नेक्स्ट डे वचून घेवन येवपाचें तेज्या घरा कडेन. तर थंयच वता आतां, लागीं न्ही बरें पयस. आनी थंय बायक जी आसा पळय न्ही ती सर्विसिंगाक सोडटली आनी आमी येतली. तो मागीर करतलो, मागीर फाल्यां हाडपाक वचपाचें, पळोवया कशें कितें तें. मोस्टली न्ही हो आपल्या फ्रेंडाकूच घेवन वतालो असो सर्विसींग बी करपाक दिवपाक तेगे फ्रेंड. हॅलो. तर हो कितें करतालो आपलें जें कितें काम आसा पळय न्हू तें थंय करतालो काणकोण पैंगीण बायक सोडटालो आनी फ्रेंडाक हाडून ड्रॉप करपाक लायतालो आनी दुसरे दीस फ्रेंड येवन घेवन वतालो तेका. सो असोच करतालो. आतां हांव म्हणपाक लागलो चल या ऑन द स्पॉट. ताका फोन केलो, ताणें हाड म्हटलें आनी ऑन द स्पॉट या म्हणपाक लागलो. म्हणून आतां वता, आतां भायर सरता. 5:45 जाल्या. तर बायक दिवन मागीर येता. इफ सपोज कितें वाटेर शूट करपा जाल्यार हो करतलो, हांव करपाना. हांव बायक घेवन वता, तो कार घेवन वता आरामात पळय. आनी हांव तुमचे कडेन उलयतां न्ही, हें हांगासर पिरगाता आपूण कितें करून पळय. कितें गो अशें करात तसा उलोवचें. तर चल रे चावी दी. दाराक लॉक करता आनी वता, कर्टन बी बंद करता. आमगे ड्रायव्हर चल्ला. आणि एज युजुअल गेट पडला आमच्या हांगा. सो पावली बायक दिवपाक. हय पळय बायक. सो पावले, दिली बायक बी. आनी हे पळयात हेल्मेटाचो मार्क. तोंडाक स्कार्फ बांदून अशें हेल्मेट घातलेलें म्हणून मार्क पळय. आनी हेल्मेट जें आसा पळय न्हू तें म्हागेलें हेल्मेट आतां हो यूज करता न्ही बायकाचेर, सो म्हाका न्ही तें हेल्मेट जायत ना, लूज जाता, ताका लागून स्कार्फ बांदपाक पडटा. स्टील मार्क पळया. आदी तुमकां सांगता हांगा पावता म्हळ्यार तकली अशी उसळपाक लागली ह्या सायडीच्यान फुल्ल न्ही अशें एक सायड सगळी नाक धरून सगळें न्ही सारकें मुयल्ल्या भशेन आनी कणकणपाक लागली तकली बीन हांगा सामकी कोणें माथ्यार पेज मारलेल्या भशेन किटकिटपाक लागली. केन्ना काय हेल्मेट काडल्यार पुरो जाल्लें. पयलीं इतलें ट्रॅवल करतालें म्हळ्यार डेली सावड्डेसान मडगांव कामां वतालें न्हू, सकाळच्यान सांजे येतालें, कांय प्रॉब्लम जायनाशिल्लो. आनी आतां हेल्मेट घातल्यार तकली दुखता. आनी आतां थंगच्यान हांगा पावता म्हणल्यार माजोळच्यान पैंगीण पावता कमर बी दुखपाक लागलें. केन्ना काय पावल्यार पुरो जाल्लें. इतलें सगळें जाणटेपण येयलें दिसता. सो खूब हें जावपाक लागलें, तकली चड दुखपाक लागलें हेल्मेटान. तर पावलें, हो उलयता तेचे कडेन, गाडी दिता आनी मेळटा तुमकां थोड्या वेळान कितें म्हणटा तो पळयता. फाल्यां मेळटली खंय सकाळीं. कसले सामके पळय मार्क पळय. इतले म्हाका दिसलें अरे मागे शीर बीन ब्लॉक जाली, रगत बी किणेल दिसता अशें दिसलें. पयलीं कितलें ट्रॅवल करतालीं डेली मडगांव टू सावड्ड्या डेली. कितें करता रे. सो आनी भायर पळयात बरें शेत. सो शेत आनी आमी हांगा भजी खावपाक येतात. भजी खावेत का म्हाका भजी खायला आसल्यार पुरो असं घेवन या. हांगा बरी भजी मेळटा न्ही, तर भजी हाडून दित का म्हाका. एक दीस सांगच्या पार्सल व्हेल्लें न्ही रे, लास्ट टायम बायक सर्विसींग केली तेन्ना. परत हाडून दित काय. येवपा लागलो पळय.
म्हाका सांग गाडयेन बसले कडेन शी खावपा लागले. कितें हाडला? बटाट वडा आणि मिरची. कांदा भजी ना. म्हाका कांदा भजीच आहे. काबार छे गरम गरम होय कशें आहे खूब येत तेजे. गरम कांदा भजी. इट्स पार्टी टाइम. पार्टी लोक बी केला कितें लोक म्हाका पायता म्हणून. पायता जाल्यार कोणी. टेस्ट कसो आसा? बरो आसा? भजी बरें जाता तेगेले. म्हाका भजीच जाय आशिल्ले. आणि किती सर? 60. हाय हॅलो गुड मॉर्निंग. तर कालचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करता. सो ताकाच लागून वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग मिना. सो कालचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केल्लो काल इवनिंग. तर काल व्हिडिओ आमी काणकोण गेल्ली पळय न्हू तेन्ना स्टार्ट केल्लो. अशेंच सगळे रेडी बिडी जावन व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केल्लो. आनी आतांय परत कंटिन्यू जेन्ना आयज हो व्हिडिओ करता पळय तेन्नाय बी रेडी जाल्या. तर काल काणकोण गेल्ली, आयज कारवार वता. तर कारवार मातशें थोडेशें काम आसा. मोस्टली हेजेच काम आसा. म्हाका एक बारीकशें काम आसा तेका लागून हेच्या वांगडा वता. हो वयताच न्ही अशें म्हणून. आनीक तर आतां रेडी जाल्या, भायर सरल्या. 11 जालीं. सो भायर वत आसा. इतले दीस वत बीत कांय आसनाशिल्लें आनी आयज सामकें रखरखीत वत आसा आनी आमी बायक घेवन वता. तर रेडी जाला वचपा खातीर. हो बी हांगासर रेडी आसा पळय. आनी येयलो. तर हो बी हांगासर रेडी जाला. तर वता आतां. भायर सरल्यात न्ही तर मार्केटान पावले की मागीर तुमकां कळटलें कितें कितें कामान कशी कामां. जी कामां आसा मायंडान तर खुबशीं कामां आसा. पळोवया खंयची कामां कशी कंप्लीट जाता ती आनी ते अकॉर्डिंग तुमकां दाखयता. आनी ट्राय करतले की तुमी न्ही म्हाका खूब जाणांनी कमेंट केलो की खारे जे कडेन विकता पळय न्हू ते मातशें दाखय म्हणून. तर ट्राय करतले थंय एक मातसो क्लिप काडपाचो आनी पळोवया कशें कितें जाता ते तुमच्या वांगडा शेअर करता मागीर. सो स्वेटींग जावपा लागले सामकें. गरमी खूब. लायट आमकां येता वयता. राती तर रातभर लायट ना. 12 कितल्या लायट गेलेली. सकाळीं कितल्या येयलें रे 9 सकाळीं 9 येयल्या लायट. रातभर न्हिदून तोंड बीण सारकें जालां पळय दोळे बिळे सामकें. आतां दनपारां येवन रांदून जेवन न्हिदपाक जाय. अजून रांदू बिनू कांय ना. ऑन द स्पॉट प्लॅन जालो वचपाचो कारवार. तर वचून येता. हो गेलो भायर. कलर व्हाट कलर बेज कलर न्ही पण ते पाणी आहे जाता बोट बी चिक जाता सायडीचे. वच घेता ब्लॅक. त्याच कलर ब्लॅक टाईट होता येतो. सो आमी न्ही हांगासर मार्केटान येयल्ली आनी म्हाका न्ही पावसाचे सँडलां स्लिपर्स कितें जाय आशिल्ले तर घेतले. लास्ट इयर बी मागीर अशें करून एक मेळटा तशें एडजस्ट केल्ली. आतां ओनू मागीर म्हाका जाय तशें घेतला. सो आनी फर्स्ट टायमूच न्ही बरें मेळ्ळें. सीट तापला खंय आनी हांव हांगासर बुरखा घालून भोंवलेल्या भशेन. गे रे फुडें लाय. असलें तापला वचून रांदूं आनी जाय घरा कडेन. टायम भोवपा वॉच बी घालूना. कितलो टायम जालो रे?
12 तरी जाऊन गेली असते ती सीट टापला आहे. आता लिंबू सोडा काय हेलो Yeah, boy. Power. जस्ट एक 15-20 मिनटां पयलीं न्ही घरा पावली. 15-20 मिनटां सुमार जाली. 12:45 सुमार पावली. 1:05 जाले आतां. आनी येवन आतां कुकर लायला जेवपाची तयारी. आयज एक्चुली बुधवार बट पेज करता आयज कित्याक की आमकां करंट ना. जशें की तुमकां सांगलें पळय न्ही, राती ऑलमोस्ट 12 सुमार लायट गेल्ली. ती सकाळी 9 सुमार येयली म्हळ्यार कशी एक 15 मिनटां येता 15 मिनटां वयता. 1 वर येता 1 वर वयता अशें. आमी वता पळय तेन्ना बी आशिल्लो करंट. आतां यो जाल्यार परत लायटच ना. आतां मिक्सर कशें लावू अशें म्हणून न्ही हो म्हणपा लागलो जस्ट न्ही पेज कर आनी गरमेक आज जेवपाक बी जायना न्ही अशें म्हणून. तर पेजेचो कुकर लायलो. हो बसला फाटल्यान टी शर्ट बी काय घालून असोच बसला. रक्षू येता खूब दिसान. आती आदेल तुका हय खंय वयत तर तूं कामाक टायम मेळना न्ही म्हणपा इतले बिजी. पळय चप्पल थंय कितें जालें पळय तुगेले मामान काडून सायडीन दवरला. पळय रक्षू येयला इतले दिसान. पयर त्या दिसा रेडी जावपा येयल्ले त्या नंतर आनी येयलेच ना. पळय धडून पडत भूक लागली गो. आसूं ओपन आसूं. आज सामानार पाहिजे ते उरलेले आपणाले. रक्षू वयता खंय चल म्हणलें रक्षूक. रक्षू बाय बाय. केन्ना येतले कितें घेवन आतां पळय कितले 1 म्हयनो जालो गो. आं 8 दीस चड फटींग. हा व्हिडिओ पळयता आनी सांगता. आतां नेक्स्ट टायम तुका रेडी करपी म्हटलें न्ही. ना ना आमी ना आतां लायट ना आमी वयता आतां. ना 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 बाय बाय. हे पळय लागले चलो ट्युशना वचपाक तेका. आनी एका बाबड्यांक गरम जाता. असली गरमी जाता सारकी. भायर तरी बरें आसा न्ही. हांव गॅस बंद करून येता. चल गुड इवनिंग. फायनली न्ही करंट आयलो आमचो. आनी रातभर न्हीद जालें ना कारणान हांवें आतां एक बरी अर्द वराची न्हीद काडली. सो न्हिदपाची संवय लागल्या म्हाका ह्या दिसान. कशी म्हणून खबरूच ना. पयलीं केन्नाच एक 5 मिनटां न्हीद नाशिल्लें. बरें ना जाल्यार बी न्हीद येनाशिल्लें आनी ह्या दिसान न्हीद येवपा लागली आतां सारकी. ट्रॅव्हलिंग करून येयला तेन्नाच्यान तर चडूच. सो रातभर न्हीद ना. 12 सुमार कितें लायट गेल्ली. तेजे नंतर लायट येयलीच ना. रातभर दोगूय जाण न्हिदूं ना. हो तरी सकाळीं 8 न्हिदून 7 सुमार न्हिदला आनी 8 उठला मागीर 1 वन. सो म्हाका आतां तकली दुखपा लागली. न्हीद येवपा लागली. लायट येतकीर गेलें आनी न्हिदलें. तर उदळ उठलेलें हांव. आनी आतां जस्ट हो म्हणपा लागलो पावस ह्या दिसा कांय पडूना न्ही. झाडांक उदक घालया म्हणून. झाडां बावपा लागली. तर हो आपलें काम करता झाडांक उदक घालपाचें. पळय फाटल्या दिसा 2 दीस पावस पडलो न्ही तेका लागून मच्छर जाल्यार ती कचरो बिचरो आसता न्ही मच्छर खाता. चा करूं रे चा.
कितें मँगो मिल्कशेक खंय येला तुळजापूर का कोल्हापूर मँगो मिल्कशेक जाय खंय चला तर या भितर मिल्कशेक करूया आसा माझे कडेन दवरलेले 2 मँगो आसा दवरलेले सो त्यांचंच मिल्कशेक करता माझी हालत प्लीज इग्नोर करात काय केस बीस काय उगवलं तोंड बीन काय बीन अशेंच आसा पूण म्हाजे कडेन न्ही 2 मँगो आसा दवरलेले फ्रिजान आसा तेच घेवन करता सो हे पळयात त्यांनी आता मिल्कशेक करपाक लागूनच न्ही काडून हांवें फ्रिजान दवरलेले आनी हे पळयात मातशें थंड आसतकीर बरें जाता न्ही मिल्कशेक अशें म्हणून दूध बी तापयल्लें हांवें सकाळीं तें बी काडून फ्रिजान दवरलें लायट येतकीर आतां तर चलात हेजो मिल्कशेक जो आसा पळय तो करून घेवया तर तुमी आतां अशें म्हणनाकात की रेसिपी बी जी कितें आसा पळय ती हांव शेअर करता काय म्हणून रेसिपी बी कांय ना जस्ट हेजो एक म्हटल्यार 1 इंच साल जी आसा ती काडपाची पल्प काडपाचो ज्युसरान घालपाचो दूध घालून काम जालें रेसिपी आनी कितें तें सगळ्यांक खबर आसा सगळे आपापल्या घरा करताच तर हेनी करून घेता हांव आतां तर हे पळयात हांगासर मिल्कशेक जो आसा पळय तो रेडी जाल्लो आसा चड कांय एफर्ट ना कांय ना इन अ इजी वे असो आनी हे जर आतां एक पिल्लें न्ही बेगीन भूक बी लागपाना सो मातसो थीक असो दवरलो हांवें चड पातळ बी करून ना तर हेनी हांगासर 2 ग्लास आनी थोडेशे न्ही एक्स्ट्रा जाल्ले ते बारीक कपान काडून घेतला आतां हो पसार कितें हांगा हाडला दोन मागेले करता तेका चड आयती पिता तेका चड ना राव एक फोटो काडटा काड पी आनी सांग आयस्क्रीम जाय इतलं मस्त बेस्ट ट्राय करून पळय बेस्ट आनी तेज्या भायर आनी कितें शिकोन यो म्हण सांगलें मरे तुका विवर्सान दोन्ही मागेले आता केलं ना हांवें केलं तेका एक्स्ट्रा हांवें एफर्ट हांवें घेतल्या मस्त तेन्ना तूं मँगो मिल्कशेक करपा हांवें 2 मँगो काडून दवरल्या अशें म्हणटालें तेन्ना तूं म्हणून रे हें अशें खावया अशें बरें लागता मिल्कशेक कित्याक म्हणटालें न्ही रे म्हाका आतां आपणाक म्हण काडून आनी दवरला पळय चोरान बेस्ट पळय ऑब्वियसली तो थंय खाल्लेलो तो पळोवना कितलो बरें आशिल्लो तो तेगे काय मागीर चड बरें जाला हें आमगे मानकुराद आंब्याचो न्ही म्हणून चड बरें जालो तो तेगे घोटा दिसता तो न्ही पयलीं तुळजापूर पिल्लो तो आंबे पूण तेगे दुसरे कसले आंबे आसतले ते बेस्ट आयस्क्रीम घातल्यार आनी बरें लागतलो ना ना चला तर हांव बी खावन पळयता कसो जाता स्पून आपणाकूय एक घेवन येयलो पळय म्हाका हाडूं ना स्पून आसूं म्हाका थंय दवरलो न्हू पळय आनी हांवें सगळें आयतें हांगा बसले कडेन हाडून दिवपा जाय कितें करता तितलें आनी म्हाका थंय आस म्हण सांगता थंय आस तें म्हाका बी खबर आसा रुमा थोडी ना आसतलें आतां उलयत मागीर ग्लास बी अर्द जालो थंय मातशें काबार करता आनी उलयता हांव बी पिवन पळयता कसो जालो तो पितकीर आनी ताण लागता मागीर हेणे न्ही हांगासर आपल्याला सोंपयलें बीन आनी म्हागे तोंडां पळयता बसला न्ही हांव आयस घेवन येता म्हटल्यार हांगसर ग्लास खाली आनी म्हागे तोंडां पळयता हांव आयस घेवन येयलें एक सीप मारलो मातसो गरम आसलो चिल्ड आसल्यार बरें लागता न्ही म्हणून हांव आयस घेवन येयला आनी कितें सांगलें राव रे आयस घातल्यार चड बरें लागता म्हणून 2 आयस क्यूब घेवन येयल्ले आसा दवरला गे हॅपी पूण पिताच नाका म्हणना कितें हे मँगो शेक जिरोवपा वयता वॉकिंग हय आनी हांव सांगा बाबडे केन्ना पळोवना मिल्कशेक असो करून दाखयलो
चल हांव बी पिवन घेता नाल्यार मागीर म्हाजे कडेन मागतलो मागेर इल्लो दी म्हणून नाही मागे काम हां तेका एक्स्ट्रा स्टॉक आसा हांगा पिवन ग्लास जे आसा पळय सामके निवळ करून दवरले हात पांयात वा आनी आपूण दोनी पिवन गेला तर जालें आतां थोडा वेळ रेस्ट आनी मागीर न्ही डिनराची तयारी 6 जाली आयज डिनराक न्ही म्हाका तांदळाच्या पिठाची भाकरी करपाक जाय सो तेजी तयारी करपाक जाय पीठ बी पयलीं कालोवन फुगोवप दवरुपाक जाय न्ही सो तें सगळें आनी हो पळयात हांगासर वता रेडी जावन टी शर्ट ओले जाले मरे तें वता खंय आनी हें पळय म्हाराणी कशी पडवले ती ताका बी घेवन चल वॉकिंगा तर वो वता खंय आनी हांगासर सनसेट जावपाक लागला तर हेका बाय बाय करया आनी तेच्याच वांगडा हेच्याच वांगडा तुमकां बी बाय बाय तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय 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 दिसती बाय बाय बिजी तर शूज घालपाक आनी हे ताका इरिटेट करत रावता म्हाजे फुड्यान तितले येना ताका सामकेंच चड इरिटेट करता बाय बाय कर गो बाय 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 बाय